म्हाका दिसता की फेर हो चड आसा फेरीबोटी सारख्या सेवे खातीर 30 रुपया आणि तेय जर पास काढलं जर जायत 15 रुपया वचपाक एक फावटी 4 व्हिलराक प्रायस चड असो म्हाका दिसना. 4 व्हिलराक मुफ्त आसा. 1998 जे फेर आयिल्ले ते अजून पर्यंत वाडलेय ना आणि हातून भितर ही जी फेरीज आसा तातूंत भितर कम्फर्ट्स जावं बाकीचे सगळे गोष्टी आसात. सो म्हजे कोतान फेर कमी करपाचो प्रश्न येना. पण आमी परत एक फावटी कन्सल्टेशन करतले थंयचे लोकल MLA आसात आणि मुख्यमंत्र्या कडच्यान आणि मागीर ताजेर डिसिजन घेतले. ना ते पळयताले आमी रश आसा ते करपाकच जाय आमकां. कितेंय जर रश जाता कितें जाता फक्त जर मुद्दाम जावन कोणी जर फेरी सेवा बरी आसा आणि ते इलेक्शन हे तुगेले असेंब्ली आसा म्हणून बोवाळ करून एक बरे सेवेचो जर अंत करपाचो पळयता जर जायत जाल्यार ते बरोबर न्ही. म्हाका दिसता की असेंब्ली सेशन चालू आसा म्हणून सरकाराक बदनाम करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान अनेक जाण हे घेवपाक शकतात. ते काय ना तुम्ही पळयता जर जाय जाल्यार ते कदेल ते कशे भशेन मोडपाचो प्रयत्न करतात हे तुमकां दिसता. कदेल मोडलेली ना ती. तुमच्या घरान भितर डायनिंग टेबल आसा किंवा कदेल आसा ते जर तशें आफटेल जाल्यार ते मोडटलेच. पण तरी आसतना ती कशी सुटनाशिल्ली. ती पळयल्यार तुमी जरी वांकडी जरी केली ती परत आपल्याल्या जाग्यार येताली. सो ह्या परिस्थितीन जर कोणी मुद्दाम जावन करता जर जाय जाल्यार ते बरोबर न्ही. एक बरी गोंयकारां खातीर सेवा आसा ती पत्रकारांनी पळोवपाक जाय की कशें बरें आनी कितें तें. तुम्ही वचून थंय जर रिपोर्टिंग केलें जर जाय जाल्यार बरें दिसतलें. ते आपापले व्हिडिओज काडून जर एखादे वे बंच करून ते कितें करता जर जाय हांव मागता पत्रकारा कडच्यान तुमचे कडच्यान आमकां इनपूट येवनी की फेरी सेवा बरोबर रोरो फेरी सेवा बरी ना जाल्यार निश्चितपणान ताजेर कितें सुदारणा करपाक जाय. नाका जर जाय जाल्यार ती बंद करपाक जाय. रोरो फेरी चेन तुटलेली आहा चेन वी विल सी. हांव पळयता घेता इनपुट्स घेता. ना ते अल्टिमेटम कितें आसूं न्ही. जर फेरी सेवा नाका रोरो फेरी सेवा नाका जर जाय कोण लादपाचो प्रयत्न तांचेर करचो ना. नाका जर जाय जाल्यार आमी पळयतले ताचेर डिसिजन घेतले. R&D तो विक्रम राजे भोसले म्हणून आसा पळय तो आतां एक म्हयन्याक रिटायर्ड जाता. ना ते सरकाराचें डिसिजन ते हांव सुभाष फळदेसाय डिसिजन ताका एक्सटेन्शन बीन दिवपाचें आसा. ना पण पयलींच तुमी रिटायर जावपाचें आसा ताजेर तुमी पयलीं कित्याक उलयतात. आमी पळयतले की ताजे बेस्ट ऑफिसर कोण आसा ताजेर पळयतले. सरकाराचो निर्णय आसा तो विजिलन्सान कंप्लेन घातलेली आसा. ओके आमी ताजी चवकशी करता ते म्हाका खबर ना. विजिलन्स म्हजे कडेन ना. ते विजिलन्सान हांव पळयतां.